केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिल्लीत बसका घडोवन हाडिल्ली। ते बसकेत एका राज्यान शाळांक बालरथ गाडयांची सुविधा दिल्या अशी माहिती दिली। हाचेर खर नाराजी उक्तायतना शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्याक केंद्र सरकारचो आदेश पाळपाचो निर्देश दिले। हाका लागून राज्यातल्या अनुदानित शाळांक बालरथ दिवची न्हय अशें शिक्षण खात्यान थारयला अशें जिंगरे हांणी स्पष्ट केले। सध्या सुरू आशिल्ले बालरथ चालूच उरतले, पूण ताचे दुरुस्ती खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान आनीक अनुदान मेळचे ना। आमदार खासदार हांणी आपल्या निधींतल्यान एखाद्या शाळेक बालरथ दिल्यार संस्थाक अनुदान दितले, पूण आता शिक्षण खाते खंयच्याच शाळेक बालरथ दिवचे ना असोय उल्लेख तांणी केला। अनुदानित शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रवासाची व्यवस्था म्हणून राज्य सरकारान कांय वर्सां सावन बालरथ येवजण तयार केल्या आनी अनुदानित शाळांकूय बालरथाची व्यवस्था केल्या। चालक आणि कंडक्टराच्या पगारा सयत बालरथाची देखरेख करपा खातीर सरकार ह्या शाळांक अनुदान दिता। अनुदानित शाळा खातीर सरकारान बालरथाची व्यवस्था केल्या उपरांत राज्यातल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी जावपाक लागला अशें दिसून आयला। बालरथ मेळ्या उपरांत जायत्या अनुदानित संस्थांनी विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या पालकांक आपल्या शाळेंत आकर्षित करपा खातीर वेगवेगळ्यो युक्ती मांडली। देखून पालकांनी सरकारी शाळांनी शिकपी आपल्या भुरग्यांक अनुदानित शाळांनी प्रवेश मेळयलो। बालरथाक लागून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी अनुदानित शाळांनी वचपाक लागले, म्हणून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी उणे जावपाक लागले। हाचो परिणाम सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो। अंदू 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत राज्यांतल्यो 135 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडपाच्या निदर्शनास आयले। हाचे मुखेल कारण बालरथ आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला। शिक्षण खात्यान एक निर्णय घेतला आणि तो म्हटल्यार अनुदानित शाळेक ह्यान फुडें कसलीच बालरथ सेवा मेळची ना। हेचे कारण म्हटल्यार केंद्र सरकारचो असो आदेश आसा आणि एक सर्वे केला, त्या सर्वेसून अशें दिसून येयलें की ह्या बालरथां खातीर सरकारी शाळा बंद पडपाच्या प्रमाणान वाड जाल्लेली आसा। कांय म्हयन्यां पयलीं दिल्ली हांगासर बसका जाल्ली आनी त्या बसकेन एका राज्यान सांगलें की तेंच्या शाळांक त्यांनी बालरथ सेवा सुरू केल्या। तेचेर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान तीव्र नाराजी व्यक्त करून तांकां ती सेवा बंद करपाक लायली आणि ह्याच धर्तीचेर गोंय राज्यान सुद्धा शिक्षण खात्यान आतां असो निर्णय घेतला की ह्यान फुडें खंयच्याच अनुदानित शाळेक बालरथ सेवा मेळची ना। ज्यो बालरथ सेवा पयलींच्यान चालू आहा त्यो तश्योच चालू रावतल्यो, पूण त्यांची देखरेख आनी दुरुस्ती खातीर जे अनुदान दिता ते अनुदान मात बंद जातले। जर खंयचे आमदार खासदार किंवा मंत्री आपापल्या मतदारसंघान आणि त्यांच्या जर खंयचो मंत्री आमदार खासदार त्यांच्या मतदारसंघातल्या शाळांक बालरथ सेवा दिता जाल्यार तांकां फक्त अनुदान मेळटलें। बाकीच्या अनुदानित शाळांक बालरथ सेवा ही ह्यान फुडें मेळची ना असो निर्णय जो आसा तो गोंय राज्याच्या शिक्षण खात्यान घेतलेलो आसा। पळोवंक गेल्यार सध्या 300 परस चड बालरथ सेवा ह्यो राज्यान चालू आसा आणि जो सर्वे जाला तितून दिसून येता की ह्या वर्सा 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां मदीं जवळपास 135 सरकारी शाळा ह्यो बंद पडलेल्या आसा। तेचें कारण म्हटल्यार बालरथ सेवा ही जावन येता अशी माहिती फुडें येता। अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।